तू आज जी मागणी आसा लेटस्ट हे की कांय सेक्टरांतल्यान मागणी येता की अनओपोज जावचे वाय डू यू फील की अनओपोज जावचे न्ही जस्ट बिकॉज केतन भाटीकार वॉन्ट्स टू कॉन्टेस्ट और आनी कारणां देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस्ड देर इज अ सिस्टम प्लेस्ड कळ्ळें तुका तशें जाल्यार 77 मतांनी केतन भाटीकर पडलो हांव तुका विचारता अशे सेंटिमेंट्स तुका हांव 10,000 लोकांचे हाडून दाखयता जांकां दिसता इलेक्शन जाले शिवाय केतन भाटीकाराकूय दिवचो चान्स जसो टेंडर घालता गव्हर्मेंटाक पयलो जाका वता आनी सेकंड बिडर आसता ताका देता सो म्हाका दिता बरें म्हाका दिना कारण तूं म्हणटा लॉ इज प्लेस्ड इलेक्शन जावपाक जाय जाल्यार इलेक्शनूच जावपाक जाय लेट द बेस्ट पर्सन वीन नॉट एन इशू I am not saying Ritesh is worst or Ritesh is bad or Ritesh is great, but same way, why should not I or why should not anyone other from any other party? Baba, this is a democratic thing. So आता समजा कोण एक CEO आसा एक बरे इन्फोसिस सारके कंपनीचो ताजे कितें बरें वायट जाल्यार ताच्या चल्याक तू डायरेक्ट CEO करतलो हा अशें जावं शकना